तीन बॉडी बजेट हां तीन बॉडी प्री बजेट किती डिमांड असते. एक क्रेडा आहे, दुसरे GSI आणि तिसरे स्मॉल हॉटेलर्स. तिगांचे वेगवेगळे डिमांड्स आशिल्ले. स्पेशली हे जे क्रेडाय जे आसा तांचो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स, देन स्टॅम्प ड्युटी आणि ताज्या उपरांत तांच्यांनी डेट कन्वर्जन सनद कन्वर्जनचे चार्जीस हातूंत एक पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी थोडेशें रिलॅक्सेशन मागलां. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स तांच्यांनी मागला 50% प्रायर, 50% आफ्टरवर्ड्स. इट इज पॉसिबल. विचार चालू आसा सरकाराचो, करपाक काय हरकत ना. कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कस करून भितरले दोन विशय जरी निश्चितच तांचे सुटावे जावंक सारके आसा. हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आफोन आनी ताचेर पॉझिटिव्ह रित्या सरकाराचो विचार आसतलो. बट बजेटान ताचेर फायनल डिसिजन आसा घेतलें वयतलें. रिगार्डींग द GSI तेंचे एक्चुली अशें पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी डायरेक्ट फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन आमच्या IDC न्ही आनी ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर वेगवेगळे डिमांड्स तांच्यांनी दवरल्या. तांचेय जे आसा हे IDC इंडस्ट्रीज हाच्या कडल्यान बेगिनात बेगीन सुटावे जातले. बाकीचे एकूच मेजर आसा विच वील टेक केअर इन द बजेट बेसिकली केलो वयतलो. रिगार्डींग द स्मॉल हॉटेलर्स तांच्यांनी तांचो एक्सायज कमिशनर रिलेटेड आनी बाकीचे म्युनिसिपल टॅक्सीस तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात तांकां FDIच्या रिलेटेड थोडेशे इश्यूज आसा ते रिजॉल्व जातले. आनी फॉर द ईज ऑफ डुईंग द बिजनस 5 वर्सांचो टॅक्सीस वांगडाच घेतले आसत जाल्यारूय बी तांचो बेगीन सक्सेस जावं जातलो. तांच्यांनी एक बरें सजेशन दिलें की एवरी लेबर जो गोंयांत येता ताका कॉमन हेल्थ कार्ड दिवपाचो. सरकाराचो विचार एक्चुली आमी जेन्ना लेबर सेल ऑलरेडी मायग्रंट लेबर सेल फॉर्म केला, सरकारान पयलीं थरयलां की गोंयांत येवपी प्रत्येक लेबराक रजिस्टर करप आनी ताका हेल्थ कार्ड इशू करप, जेणे करून दोन गजाली जातल्यो. एक म्हणजे क्रायम रेट्स आनी बाकीच्यो गजाली कमी जातल्यो. त्याच बरोबर आमी ताका म्हणटा की लेबरा खातीरय बी एक बऱ्या पद्दतीचो एनवायरमेंट गोंयांत क्रिएट जातलो, जेणे करून इट इज अ हेल्दी एनवायरमेंट फॉर द लेबरर्स. सगळे डिमांड जे आहे ते एका बजेटान फुलफील करता. तरीच तांच्यांनी मांडलेले बरेचशे डिमांड्स जे आसा हे डायरेक्ट जाल्यार इनडायरेक्ट आमी जशें म्हणटा तांच्यांनी म्हटलें की तांच्यांनी वे ऑफ कर म्हणूंक ना, तांच्यांनी थोडोसो रिलॅक्सेशन मांडलेलें आसा. ओके, इट इज कन्सिडरेबल आसा आनी कांय हरकत ना. बजेटान वेवस्थीत रित्या A40च्या एक जशें आमी ईज ऑफ डुईंग द बिजनस आनी परत एकदा स्टेक होल्डर्स इन द बिजनस जेका आसा ताचो सगळ्यांचो विचार कन्सिडर करून डेफिनेटली त्या सगळ्या जाणांक एक पॉझिटिव्ह मेसेज बिजनेसाच्या बाबतीत दिवपा खातीर सरकार विचार करता. केन्ना पर्यंत जातले कोविडमुळे बऱ्याच बिझनेसवर परिणाम झाला आहे. रेव्हन्यू सुद्धा सरकारचा कमी झाला आहे. आणि आमी निश्चित रित्या आतां बजेटान जर आमी तांकां बेनिफिट्स दिवपाचे जर थारयले जाल्यार डेफिनेटली ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात ताका फायदो जातलो. बजेट केन्ना प्रेझेंट करतले तुम्ही? कामांक जे रॉ मटेरियल वा कितें लागता ते तेंचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कडल्यान घेवचे सो तेंचो बिजनेस वाडटलो. हय, सरकारा कडल्यान तशाय पद्दतीची इन्स्ट्रक्शन्स ह्या वयतली. अजून एसेंब्ली केन्ना ती ठरून ह्या आतां 1-2-4 दिसांक ठरतली. येता त्या कॅबिनेटान एसेंब्ली केन्ना ती ठरतली आनी ताच्या उपरांत बजेट केन्ना प्लेस केलें हें ठरलें वयतलें. थँक्यू.